मोगाचे भाव भयणीनो, पयले वाचपान आमी जोनस आनी मातसो नांवां आयकल्यांत आनी दुसरे वाचपाक मारिया आनी मार्ता हांची नांवां आयकल्यांत. दोनी वाचपां आमकां एके भाशेन दोन संदेश दितात. पयलो म्हणजे देव मोगाळ, देव काकलुतीन बोरलोलो. जेन्ना आमी ताजेशी वेता, आमची पातकां ओळखून घेता, तेन्ना देव आमकां बक्षिता. आमी पळयलां की जेन्ना जोनान देवाचें उतर संदेश निनिवे गांवांक परगटलो, तेन्ना निनिवे गांवांनी हो संदेश मनान काळजान आयकून तेणें आपलें जिवीत बदल्लें आनी नवे रस्त्यार ते चलोवंक लागले. खरेंच आमचो देव असो, जर आमचो देव आमकां बक्षिता तर आमी दुसऱ्यांक बक्षूंक जाय. जायते फावटी आमी पळयता की जो मोग जी काकूत आमी आमच्या काळजान आमच्या जिवितान अणभवल्या ती आमी एके भाशेन दुसऱ्यांक दाखयना. दुसरे वाचपान आमी आयकलां की मारी आनी माता हे दोग भयणी, तांकां भाव आसलो लाजार, कशे तरेन मारिया आनी माता जिवीत सेवा करतात. मारिया जेवची बसून जेवचें उतर आयकता आनी दुसरे फावटीर माता कुसनान आपल्या कामाक गुंग आसता. जेजू म्हणटा दोनी वस्तू गरजेच्यो, मागणें करप तशेंच वावर करप. कित्याक जेन्ना आमी मागणें करता तेन्ना आमकां जिवचो अनुभव मेळटा. जेन्ना आमी पुस्तकाचें उतर वाचता तेन्ना आमकां जेजू खास संदेश दिता आनी हो संदेश, हो अनुभव आमी आमच्या वावरांत घेवंक जाय. तर आज आमी खास करून आमची काळजान देवान मोगान आनी बक्षण भरूंक आज मागुया. तशेंच जो अनुभव आमकां मेळटा मागण्यांत, तो अनुभव आमी दुसऱ्यांच्या लोकांक दाखोवया आनी हो भोव करून आमच्या वावरांक